नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। निमणे दिसात धरणे जंतर मंतरार बाबू लुईजिनूय दिल्ली मायनिंग बंद करतना लोकांक विचारले ना। लोबोचो मुख्यमंत्र्याचेर बाण, मात केंद्रातल्या बीजेपी वाल्यांची जाग नमाक। संजीवनीचो ट्रायल रन सुरू, शेनवारच्या नेमान ऊस मळणी करपाची तयारी। दुसरे वाटेन अनमोड बेळगांव हायवे 4 लेनिंगाक 6 म्हयने तरी बंद, ऊसकारांचेर नवे संकट। नुस्त्यात फॉर्मेलिनाचे प्रमाण निश्चित करता म्हळ्यार 2 वर्सां। FFSI सांगता हायकोर्टाक तो मेरेन 4 ते 100 मिलीग्रॅम फॉर्मेलिनाचे प्रमाण धरून चलचे, सरकाराक सुचोवणी। TCP कायद्यात केस टू केस झोन बदलाचे तरतुदी वेल्यान काँग्रेसीची विजयाचेर टिका, मात काँग्रेसीचो फुडारी बाबू कवळेकारूच लावार्थी। मोगोच्या दीपक ढवळीकाराचो प्लॉट क्लियर। आणि FC गोवा मुखार खडेगाड नॉर्थ ईस्ट युनायटेडाचे शुक्रार आव्हान। लोबेराचे फॉर्म हाल्ला जाल्यार नॉर्थ ईस्टाक दुखापतींचे दुखणे। दिल्ली मायनिंग लोकमंचाचे निमाणे दिसा जंतर मंतराचेर धरणे। गोयचे बीजेपी काँग्रेस वाल्यांचो थंय वचून तेको, मात केंद्रातल्या बीजेपी वाल्यांची जाग नामाग। बंदाचो उलो मारल्यारूय काँग्रेस बरोबर आसतली म्हूण लुईजीन बाबू दिल्ली उलयले। विशय संसदेत काडटा म्हूण चेल्ला कुमार सांगून गेला। मायनी बंद करतना लोकांक विचारले ना म्हूण वाडदिसा पर्रीकाराचेर लोबोचो बाण। लोकमंच म्हणटा सरकाराचेर प्रेशर पडटा। प्रत्येक पावटी हांगा आश्वासन दिवप जातात। कशी तरी आयज उपासमारीची पाळी लोकांची आयिल्ली आसा। जेन्ना जेन्ना हांगा खंय गोंयांत जावं किंवा हांगा जावं आमच्या पार्टीन कितें करपाक जाय, आमचो पार्टी कशे पद्दतीन तुमकां जाय, आमकां सगळीं तुमकां आसतलो। We will declare on the same day band on behalf of the Congress Party. हे मुखार आनीकूय कसले तरी स्टेप घेवपाक जाय। So we are there with you for that. We are totally will stand with the mine affected people. The last, so still we are with you. There is no doubt about it. In the Parliament, I will request the Congress Parliamentary Party members to raise this issue. बड्डे दिसात मायनिंग बंदीचेर मुख्यमंत्री पर्रीकाराक जाब विचारली म्हूण मायकल लोबो सांगता। 2012 मुख्यमंत्री म्हणा मायनिंग सस्पेंड करूया, तेंका हिसारला हो माझा प्रश्न। Did he ask those people what is going to be their faith? Did he know that he is my leader? But again today on his birthday I am cautioning this. पुती गावकर म्हणटा मागण्यां खातीर प्रेशर हाडपाक यश मेळ्ळा। होप म्हणजे असं की आम्ही जो प्रेशर क्रिएट केला पळय त्या प्रेशराचेर आनी जे जनमत तयार केला आणि कन्सिडरिंग द कमिंग पार्लियामेंट इलेक्शन बीजेपीचे जबरदस्त प्रेशर आसा आणि त्या प्रेशराचेर कितें करतले असो आमकां होप आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। संजीवनी साखर कारखान्याचो ट्रायल रन ब्रेस्तारा सकाळी सुरू जालो। कारखान्यात आशिल्लो 2300 टन ऊस मळपाक सुरवात जाल्या। ट्रायल रना बरोबरच ऊसकारांनी पुजा करून संजीवनीचो 46वा वर्सुकी दिसूय मनयलो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारखान्याचेर घाल्ली बंदी फाटी घेतिल्ल्यान ऊसकारांक थाकाय। शेनवारच्यान कारखानो नेमान चालू उरचो म्हूण ऊसकारांनी दबाज्यान तयारी केल्या। आम्ही थोडे शेतकरी थोडे कामगार आमचे मिळून आम्ही आज कारखानो सुरू केला। हो 46 वर्धापन दिन आमच्या कारखान्याचो सुवाळो। आयज आमी अडचण आसतना आमची अडचण फाटी वचोन सरकारान आमचेर परत आमकां रिवोक जी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची जी नोटीस दिली रिवोक करून आमकां परमिशन दिल्लें आसा आनी आयज आमी तो कारखानो सुरू केला। आनी सगळ्या शेतकऱ्यांचो ऊस आमी हांगसर हाडून पयर 4 तारखेक आमी डंप करप चालू आसलो आनी आयज पासून आमचो 2300 टन येयल्लो आसा आनी भायर आमच्यो जवळ 10-15 गाडी उबी आसा। तुझ्या शेतांनी आमचो ऊस मारलेलो आसा आनी आमचो जो प्रोग्राम जो आसा तो आमी शेनवाराक करतले मोठ्या दबाज्यान। जवळ जवळ 2300 टन ऊस ऑलरेडी गेटी कडेन आयिल्लो आसा। ऊस भितर एंट्री जाल्लो आसा ऑलरेडी
आणि फॅक्टरी अशीच ही आता कंटिन्यू ट्रायल बेसीस त्यांनी म्हणलेली, पण विधिवत ही ट्रायल असून सुद्धा ही फॅक्टरी सुरूच उरतली अशें राजेंद्र देसाईन सांगलां. धारबांदोडेच्यान विवेक प्रभू. अनमोड बेळगांव हायवे येरादारीक 6 म्हयने तरी बंद. हायवे विस्ताराचे काम चलिल्ल्यान कर्नाटकान रामनगर गेट घालून येरादारी आडायल्या. संजीवनीत शेनवारच्यान मळणी नेमान सुरू करपाची तयारी. मात कर्नाटकांतल्यान उसाचो मार्गूच बंद जाल्ल्यान नवें संकट. बारीक सारीक गाड्यांची खानापूर रानांतल्यान यो वच मोठ्या चोल्ला कारवार आमोली वाटे 6 म्हयने तरी हो उपद्व्याप आसा. खंयच्या खंयच्या येता तुमकां ऊस वयल्यान? आमकां रामनगर येता, खानापूर येता, बिडी येता, पल्ल्याळ येता आनी अळणावर येता. ते कितलींशीं वर्सां आमच्या कारखान्याक ऊस घालता. तेंचो ऊस जो हाडपाक जी अडचण येयल्या तांकां सद्याक, आनी ती सरकारान मातसो लक्ष घालून आमच्या गव्हर्मेंट सरकार हे आसा तेन्ना जे कोण ऑफिसर आसा तेंच्यांनी वयल्या कलेक्टराक उलोवन तो रोड तेंचो मातसो क्लियर करून आमकां आमच्याच फॅक्टरीक सहभाग करचो. कित्याक फॅक्टरी आमची आयज जाता फाल्यां जाता आयज चालू जाल्ली आसा ऑलरेडी, आनी तेन्ना आमकां ऊस कमी पडचो न्हू. रस्तो फूल बंद केल्लो आहा आनी खंय पर्यंत बंद आहा? अनमोड पर्यंत बंद आहा सगळें. आनी अनमोडच्यान गाडयो तश्यो फॉरेस्टांतल्यान बीन वता तश्यो? तशें वयता. आनी बसी बीन थंयच्यान येता? बसी सोडला, बसी तितले सोडला. बसी सोडला? हय. आवय रामनगर बसी सोडटा? हय, रामनगर बसी सोडटा. बारीक गाडयो सोडिना? बारीक गाडी बी वयता, फक्त व्हडले गाडी व्हडल्यो गाडयो वचना. कालच्यान तांणी तो रामनगर रस्तो हाडयला. हांगासर चॅकपोस्टार आमी फायंड आउट करपा आयिल्ले आयज मोल्या की तांकां कितें तशें नोटिफिकेशन आयलां काय म्हणून. तर तांकां अशी कांय म्हायती ना. आनी ज्यो गाडयो आतां वयता त्यो अनमोड काडल्या उपरांत खानापूरच्यान जो लेफ्टान रस्तो आसा खानापूर भायर सरता थंयच्यान गाडयो यो वच करता. तो रस्तो जो आहा अनमोड वाया खानापूर जो रस्तो आहा तो फॉरेस्टांतल्यान आशिल्ल्या कारणान तो सांजचो 6 पर्यंत चालू आसता, उपरांत तो बंद केलो वता. मोल्याम चेकपोस्टा वयल्यान हांव विवेक प्रभू. केस टू केस झोन बदलाक टीसीपी कायद्याचे कलम 16 दुरुस्ती केल्ली म्हूण एके वाटेन काँग्रेसीची विजयाच्या नांवान शबय, दुसरे वाटेन काँग्रेसीचोच विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकारूच ते दुरुस्तीचो लाव घेवंक फुडें. विजयान सांगिल्ल्या प्रमाण जमनीच्या झोन बदलाचे 23 केसींक बोर्डान मान्यताय दिल्या. हातूंत बाबू कवळेकार आनी मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकराचे प्लॉट दिसतात. बोबो काँग्रेसीच्या आंगलट. टीसीपी कायद्याचे कलम 16 बीत केल्ले दुरुस्ती आड प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष कोर्टात वचपाच्यो शिटकावण्यो दिता. ज्या दिसा काँग्रेस सरकार सत्तेर येतलो, विदीन 1 month we will withdraw all these amendments for case to case basis and TDR policy. आणि जो मेरेन ते जायना तो आमी कोर्टांनी वचपाची आमी तयारी दवरलेली आसा. वी आर मुव्हिंग इन द कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा टू प्रोटेक्ट द गोवाज लँड. मात हे दुरुस्तीचो लाव घेवंक काँग्रेसीचो बाबू आनी मोगोचो अध्यक्ष दीपकूच फुडें. आणि 23 केसी थोड्यो फादर डायड कॉन्फ्रंट सिस्टम मातृशाळे पुरुषाली स्टेट दीपक ढवळीकर सबका विकास. प्रकार कितें काय विचारूंक आमी बाबू आनी दीपकाक विचारले. फाटल्या रिजनल प्लानात चुकीचो झोन दाखोवन टीसीपीन केल्ली चूक खंय ते आतांच जाग्यार घालून घेतात. नवी केस न्हू ती, ऑर्चर्ड टू सेटलमेंट असली न्हू ती, नवी केस न्हू. आता ताका फीज बी काय ना. ह्या केशी आहा पळय, चुकून पयलीं आशिल्लो सेटलमेंट त्यो हे जाला पळय न्हू, ताका ती बी काय घेना ते. ती ऑलरेडी ऑब्जेक्शन त्या टायमा भितर ऑब्जेक्शन फायल केल्ले आहा. चुकून हे जाला म्हणून तशी केस ती. म्हणजे अशी न्हू ती आतां खंयची लँड आहा ती न्यू लँड काडली आनी कन्वर्ट केली अशातली न्हू. माझी प्रॉपर्टी बोफोर जोना अंडर हे ना ती त्यांनी रॉंगली घातिल्ली म्हणजे येता म्हणून ती हांवें डिलेशन मागिल्लें ते डिलेट केलें ताणें. आनी काय करूं ना. त्या खातीर म्हाका 50,000 रुपया खर्च आयलो गव्हर्मेंटाच्या मिस्टेकी लागून. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती माफ केल्ली. ती चुकीची म्हणून त्यांनी पत्र बरयलें आनी हांवें जेन्ना लेटर केलें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक तूं रिसर्वे कर म्हणून, ती रिसर्वे त्यांनी केली. आनी ती रिसर्वे करतकीर तांकां कळ्ळें की हांगा हें रॉंगली घातलो म्हणून ते म्हाज्या प्लॉटाक पडना. सो ते RP 2021 काडपाक जाय आशिल्ले ते काडले तांणी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नुस्त्यात फॉर्म्युलिनाचे नैसर्गिक प्रमाण निश्चित करता म्हळ्यार 2 वर्सां तरी वतली. FFSIन हायकोर्टाक सांगलां.
संशोधनाक शॉर्टकट नाशिल्ल्यान कोर्टान प्रास दिलो। सध्या FFSIन तात्पुरते म्हूण नमूद केल्ले फॉर्मेलिनाचे प्रमाण सरकारान मानून ते प्रमाण काम करचे म्हूण सांगला। मजगती ह्या याचिकांविशीं नोटिशीचेर कोर्टाचो अवमान केलो म्हूण मडगांवच्या COक हायकोर्टान जामीन पात्र वॉरंट काडला। फॉर्मेलिनाचेर घाल्ल्यो 5 याचिका हायकोर्टान सध्या एकठांय सुनावणेक घेतल्यात। थंय केंद्रीय फूड सेफ्टी स्टँडर्ड्स ऑथॉरिटीन कोर्टा मुखार कांय मुद्दे घाले ते अशे। As per our scientific panel's report, there is no regulations framed with respect to the naturally occurring formalin in fish. They have to do a study on this particular topic, that what is the naturally occurring formalin in the fish. Once the scientific panel decides this issue, this will be forwarded to the scientific committee, and scientific committee, if agreeable to this particular panel's report, then they can recommend this thing for the legislature to decide and to frame the regulations on this particular topic, and then only the regulations can be framed with respect to the naturally occurring formalin. संशोधनाक शॉर्टकट नाशिल्ल्यान FFSIन मागिल्लो 2 वर्सांचो प्रास कोर्टान दिलो। Now this all things has to be framed by doing particular research, and it cannot be done in a haphazard manner. It requires a time. For each species there is a different contents of naturally occurring formalin, and they have to examine all those things. मजगती फॉर्मेलिनाचेर कोर्टान एकठांय केल्ल्या 5 याचिकांच्या नोटिशेवेल्यान कोर्टाचो अवमान केलो म्हूण मडगांव पालिकेच्या COक कोर्टान 25,000चे जामीन पात्र वॉरंट काडला। ताका 20 डिसेंबराक स्वता कोर्टात हाजीर रावंक सांगला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। FC गोवाचो फॉर्म हाल्ला तांचे फाटले 3 मॅचींतले कामगिरीवेल्यान कळटा। शुक्रारा नॉर्थ इस्ट आड फातोड्ड्या सर्जिओ लोबेराच्या टीमीची मॅच जातली। दुसरे वटेन नॉर्थ इस्टात दुखापती वाडिल्ल्यान कोच एल्को शाटोरी टेन्शनात आसा। मॅच खूब म्हत्वाची अशें दोनूय कोच म्हणटात। टीमी जैता खातीरूच खेळटल्यो हातूंत दुबाव ना। FC गोवाचो खामो अहमद जाहू सस्पेन्शनाक लागून खेळूंक शकना। That is really difficult to predict because, as I said, Goa is same like last year, a little bit in the patch where they lost their confidence, whatever the reason is. For us, as I said, we have some problems with injuries. Although the team spirit will be there, I'm not scared of that. So it's a home ground. They have to normally have to put on the pressure more than from us. So overall, it's very difficult to predict. I really try to focus in these games only on ourselves. Get all together the mindset of that we need to win. I think we've made a lot more mistakes in front of goal, you know, which in chances which we should have actually been scoring. En el último partido, por ejemplo, hemos tenido bastantes ocasiones de gol y no hemos marcado. For example, in the last game, we had quite a few chances on goal, but we didn't take advantage of any of them. Esos errores no se castigan igual que los errores que puedan cometer los defensas o un portero. These errors are obviously not seen as such a bad light as the errors that the defensive aspect of the team commits. Que los goles que hemos encajado. What worries me more is the fact that we've only just scored once in the past 3 games rather than how many we've conceded at the back. हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।